नमस्कार, माझे नाव अमित लिंगुडकर आणि आमचे जे नाव असा किंग ऑफ काणका नरकासुराचे. सो आता आम्ही सगळे भितर मोयाचे काम करता. आमची बॉडी ऑलमोस्ट रेडी असा. काल सगळी पेंटिंग बी केला, शेडिंग केला आणि आता आम्ही 1-2 वरांनी चलयतले वयर आम्ही आता वयर ट्राय करता. आम्ही काम खूप पेंडिंग आसा हेजे नाक्षियो आनी खूब कितें उरला भांगर उरला हेजे. सो आनी मोर अपडेट सांग मरे तूं. तुम्ही येवचे नरकासूर पळोवपाक काणक्या डिमेलो वाडो नियर हायलँड पार्क. बरो जाल्लो हा नरकासूर. ओनू गेल्या वर्साकून मातसो आनी व्हडलो जाल्लो आसा. सो तुमी मुद्दाम येवचे पळोवपाक. भुरग्यांनी खूप मेहनत केल्या कळ्ळें तुमकां. आनी खूब भुरगे आसा, हांगा मातशे कमी भुरगे आसा आमचे. सद्या हांगा थंय धाडले तांकां कामां करपाक. आनी म्हाजें युट्यूब चॅनल आसा मिस्टर मिथिल. हांव व्लॉग्स बी घालता. आमी म्हाजे व्लॉग्स घातला, मेकिंग बी कितें आहा ते तुमी पळया, ते मिस करनाका. थँक्यू. म्हाका सांग, तुमी कितले जाण सगळे जाण लागीं जावन करताय? 20-25 जाण आसतले. 30 जाण आसा आमी भुरगे. सो तुम्ही आता केन्नाच्यान म्हणजे कितली वर्सां जाली हे तुमचे चालू आसा नरकासूर करप? आमकां लायक खूब वर्सां जालीं करता. बट हो इतले व्हडले नरकासूर एक 4-5 ह्या वर्सा वर्सां. आमचो फर्स्ट टायम येतो व्हडलो. अशें बारीक करता एक 20-25 फूट. सो ह्या वाटी पासून व्हडलो केला. व्हडलो 25 फूट म्हणल्यार. ते ह्या वर्सा आमचो 50 हो आमचो टार्गेट आसा. तो 50 ऑलमोस्ट पावता फूट आमचो. सो या तशें आसा. म्हाका सांग, ह्या वर्सा पावसूय खूब पडलो. बिकॉज आमी पयला खुबशे नरकासूर आसा ते पिड्ड्यारूय जाल्ले आसा. तुमकां तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आशिल्लो? आमकां परत हांगा थंय धांवचें पडटालें. तेजेर कापेती ओड, परत कापेती काड, काम कर, परत कापेती ओड करता करता खूब त्रास जाल्ले हा भुरगे. हांगा भुरगे रातचे बी खूब काम केलां. रातचे लेट मेरेन काम केलां भुरग्यांनी. सो तुमी कॉन्ट्रिब्युशन कशें कितें करता? स्टार्टींग आमी सगळे कोण चड जोडटात पळय भुरगे तेचे मातशे चड पयशे घेतात. आनी कोण शिकता अशें पयशे घेवन पूण सगळे पयशे काडटात अशें ना. बाकीचे मागीर कितें ते डोनेशन आनी किंवा आपले वाड्यार आमकां खूब दिता. तसो आमकां हेल्प कसो बरो आसा. तशें काय ना. तुम्ही पळयतात GNH.